ओके ओके, आता लाईव्ह दिला बघा. ओके अरे ऐका तुम्ही. ओके 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 एक होय ओके 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 एक मागणी सुरू करूया की ब्रदर. येस. येस येस बापाचे येस पुत्राचे आणि पवित्र आणि आत्म्याचे पवित्र नामे आत्म्याचे आमेन. नाव आमेन आमेन. मग बाप्पा यावर त्या वेळापासून आम्ही तुकार घालीत आहोत. होय बाप्पा. परत जायच्या दिवसा या माझ्या निमित्तान परत या संजेच्या वेळार या माध्यमा मुखांतर तुवें आमकां सांगात हाडलाय. तुझे उतार शिकोवंक पवित्र येस आत्म्या तूं आमचो मुजतदार कमोगदार जावन आसाय. आयच्या दिसा तूं कितें शिकोवंक जाताय त्या उतरांत असले सत तुवें आमकां उगडापे करच्या पसत आनी सोंपेपणी समजूंक ती समजोनी जाणवाय फोव करच्या पसत अर्गां दिता. आयच्या दिसा शिकोवन दिवच्या आमच्या भावाचेर येदोळसो तुवें दैवीक कृपेन जाणवायेन भरल्या पसत आमी तुका अर्गां दिता. अरी एक उतार ताणें उलोवचें तुजें जावं दी कित्याक देवाचे उतरांत सकत आसा आमचे जिवीत बदलोवंक. हे उतार आमी भावार्थान स्वीकार करूंक कितें बरें अडखळी आसात. अरी एक त्या वायट स्पिरिताक जेजू तुज्या नांवान अरी एकल्याच्या काळजा मनांत हांव मुळांत उमटून दर्यांत पडून नासतना जेजूच्या नांवान हांव तुका आज्ञा दिता. अशें अरी एकल्यानी हे जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता हांव. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन. आमेन 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. होय आता आमकां कळ्ळां उतार म्हळ्यार देव म्हणून. उतार म्हळ्यार देव न्हू, देवाचे उतार म्हळ्यार देव न्ही गी. देवाचे Yes. उतार म्हळ्यार जेजू. देवाचे उतार म्हळ्यार पवित्र आत्मा म्हणयात. आत्मा आनी जीव. देवाचे उतार आत्मा आनी जीव जाल्ल्यान पवित्र आत्म्याच्या सांगाता आमी जियेता म्हणून आमकां कशें कळटा गे म्हळ्यार आमी उतार उसार नासांव जाल्यार उतार जावं बरो वाचून आसांव जाल्यार उतार नियाळ नासांव जाल्यार उतरांत वेळ करसून आसांव जाल्यार तर आमी सांगयत गी हांव कालें पवित्र आत्म्या सांगाता हांव वेळ करसून आसा म्हणून वा हांव एका रितीन आत्म्यान जिवन आसा म्हणून सांगयत. वय गी म्हळ्यार आत्म्या प्रमाणे आत्म्या प्रमाणे जिवन आसा म्हूण सांगयत. देवा सांगाता जिवन आसा म्हूण सांगयत. कित्याक देवा सांगाता जिवन आसा म्हूण सांगूंक म्हाका एकच प्रूफ कितें गे म्हळ्यार शब्दच देव जावन आसलो जाल्यार निमती शब्द सांगाता वेळ करसिता ना, देवा सांगाता हांव वेळ करसिता. आनी तो शब्दच देवाचो शब्दच आत्मा आनी जीव जाल्ले निमती म्हळ्यार आमी पळयता थंय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार ना. हांवें तुमचे लागीं उलयल्या ती उतरां आत्मा आनी जीव जावन आसात म्हणटना आमी देवान दिल्लें जिवीत जीवन आसा. देवा सांगाता वेळ उतरांनी वेळ करसिता आसतना आनी पवित्र आत्म्या सांगाता वेळ करसून आसा म्हणून आमकां आमी सांगयत केरळा उतरांत आमी वेळ करसीत आसतना आमी जॉन 6:63 ते पळोवचें जाल्यार तातूंत आमकां एक वरतेली हांव जेजू शिकोवंक आशेता. जॉन 6:63 कितें म्हणटा? जॉन 6:63 6:63 न्ही वय मार्क João सव्वा अध्याय गालयेत नाला वाशेत वय गाल्यारी पर्यंत वाचिजे वत्ता वय वासिजे जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना उतरां आत्मीक जीव दिवची. होय म्हळ्यार इंग्लिशान म्हळ्यार द वर्ड्स विच हाव स्पोकन टू युअर स्पिरिट अँड लायफ म्हणून म्हळ्यार आता आमी उलयता खंयच्या जिवा विशयांत देवान दिल्ल्या जिवा विशयांत वय गी ते सस्नीक जिवीत म्हणलें म्हूण आमी सांगयत तें सस्नीक जिवीत देवान दिल्लें जिवीत
वा जेजून कुर्सार मरोन आमकां कितें आत्म्यांत मेल्ल्यांक परतून जीव नवो जीव दिवन नव्यान जल्म अशें केल्लें ते जिवीत आमी जियोवचें पवित्र आत्म्या मुखांत वा ते पवित्र आत्म्या मुखांत आनी ते उतारस देवाचे उतारस आमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियोवंक केलें करता प्रेरण दिता आनी ते उतारस आत्मो आनी जीव म्हळ्यार आत्मीक जीव दिवची वा स्पिरीट अँड लायफ म्हळ्यार कुडीक जीव दिवची म्हणून न्ही आत्मीक जीव दिवची म्हळ्यार आमी त्या उतरांत आसल्यार आत्म्याक आमी खाण दिता कालें दिता देवाच्या उतरांत आसतना आत्म्याक कालें दिता खाण दिता आतां आमकां मेन कितें म्हळ्यार आमी खंयचेंय जेवण सुकयना आमकां रितीर गायल्यार म्हाका जाल्यार जेवणाचो वेळ सुकलो जाल्यार तें बरें उतार सांगल्यार आमचें मन खंय वता भूक लागता फर्स्ट फ्लोरार जाल्यार सकला वता आनी होय. किचन वयर आसल्यार आनी आमी सकला रितीर जाता जाल्यार मन वयर वता वय गे हय होय. होय आतां किचन सकला जाल्यार मन सकला वता किचन वयर आल्यार वयर वता होय. तशें कितले बरे उतारे आसूं न्ही म्हळ्यार पूण आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचे उतार देखून त्या आत्म्याकी एक बूक आसा आत्म्याकी एक थान आसा म्हणलें हांवें ते केरळाय उडास दवरून ताचें खाण हांव खावन आसतानाच हांगा स्पश्ट बरयला पळय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयचे उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवपी हो स्पिरीट अँड लायफ आत्म्याक जीव दिवची ती आत्मीक ती लौकीक न्ही वा आमकां ते पवित्र आत्म्यान दिवचो जीव जियेजे जाल्यार पवित्र आत्म्यान दिवचो जीव तो पवित्र आत्म्यान दिवचो जीव तो आमी जियेचे जाल्यार त्या देवाच्या उतरां मरी भातें जायचे देवाच्या उतरां मरी म्हळ्यार त्या देवाच्या उतरच आत्मो आनी जीव तेन्ना आमच्या आत्म्याक खाण मेळटा आत्म्यांत हांव बलिश्ट जाता आतां मनशाक कितें जाता आत्म्यांत बलिश्ट ना जाल्यार ताच्या मनांत आनी कुडींत काल जाता बरो आसता की तो वा भले तो उल्हास वा धदोस काय ताका आसता की आत्म्यांत बलिश्ट ना जाल्यार ना एका रितीचें उणेपण ताच्या मनांत आनी ताच्या कुडींत दिसून येता आतां कुडींत आत्म्यांत बलिश्ट आसल्याक काले कुडींत थंयसर कालें दिसता भलायकी कित्याक एक तो आत्म्याचें खाण खावन आसा देखून बलिश्ट आनी एक कालें म्हळ्यार आत्म्यान तो कोण जावन आसा म्हणलें ताका कळीत आसता देखून तो कुडींत तें हाडूंक कालें करता हाडटा ताच्या मनांत आनी कुडींत हाडटा खंय आसले आत्म्यांत आसले देवाचे उतारी आत्मो आनी जीव जाल्ले निमती तें हांवें म्हजें कन्न घेतल्या वेळार म्हज्या मनांत आनी कुडींत ताका हाडूंक जाता म्हळ्यार हांव आत्म्यांत जेजूक सत मानलेल्या वेळार आत्म्यांत बाचावी जोडल्या ती हांवें आतां म्हज्या मनाक हाडीचे मनांत हाडन आनी एक कडेन हाडूंक खंय ते न्ही आत्म्यांत हांव जेजूक सत मानून हांव म्हणटा बाचावी जोडल्या जेजू बरी जाला देव बरी जाला म्हणून तें हांवें आतां दीस रात असो नियाळ करन खंय हाडीचे म्हज्या मनाक मन म्हळ्यार मनांत संवसाराचे विशय जायते गुंते आसतात उतरांत वेळ करसितना म्हज्या मनांत ती चेंज जाता कालें मनांत बदलावण येता हांव चिंता खंयच्या उतरा प्रमाणे चेंज जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे चेंज जाता चेंज जालें जाल्यार मागीर तूं कितेंय चिंताय तें तुजें केरळाय तें चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता प्लस तुजें उलोवणें कित्याक मनांत चिंतून न्ही तूं उलयताय मागीर वय की न्ही तेन्ना उलोवणें कशें आसता देवाच्या उतरा प्रमाणे देखून पळय आतां आमी उतरांत आयिल्ले पळय एक सुकोन उलयल्यार आमी ताप्पा म्हणटा सॉरी हांवें तशें न्ही अशें वय गी आमकां भोगता की थोड्या फावटी मस्त पटी जाता सॉरी म्हळ्यार थोड्यो संगती आमी तशेंच उलोवन वसोंक पुरो थोड्या फावटी उलयलें आमी आमकांच करेक्शन करता
पयले कशें उलयल्यार रे जाता म्हूण चिंतलो व्यक्ती उतरांत आयिल्ल्या उपरांत एक जाता म्हूण सांगल्या कुठली जीभ सापता आनी म्हणटा जाता न्ही सॉरी जाला वय गी होय म्हळ्यार उतरांत आसले की सुकोवन उतार येवंक पुरो वा आनी एकलो कोणी तशें जाता जाल्ले जाता म्हणटा जाल्यार हांव तक्षण म्हणटा वा दिल्ले दिता म्हणटा जाल्यार हांव म्हणटा कालें दिता न्ही दिला जाता न्ही होय आमी जाला ताकाच मेळटले न्ही मेळ्ळा म्हळ्यार केवल आमी ते एक लेटर समेत आमी सोडूंक तयार आसना कित्याक तांतूं सगळो अर्थच बदलता बदलाता वय की न्ही देखून हे म्हळ्यार कित्याक जाता की म्हळ्यार आमकां ते उतार कळलेल्या निमती आनी आतां आमचे मनांत ती काले गुंता आत्म्यांत असले खंय आयला आतां मनांत आयला मनांत येवन आतां खंय आयला आमच्या तोंडांत ती ओके आयला येता आनी तोंडांत आयिल्ले आमच्या जिवांत ती दिसोन येता खंयच्या कुडीन चला एक आतां कूड म्हणलें घर जाल्यार त्या घरांत ती हांवें घरी बरेंत आसाचें न्ही गे म्हजें होय घर बरें आसाचें म्हळ्यार वय की न्ही वय कित्याक आत्मक वस्ती करूंक हें घर आत्म्यांत हांव कितें जावन आसा तें म्हज्या कुडीन ती दिसाचें जाल्यार मोदें मन म्हणलें आसा तें हांवें चेंज करचें तेंत आमी करना आसा आनी कितलें चड केलें तितल्या मापान आमी फळ पळयते आसा वय की न्ही होय कितलें करना आसा हांव उतारच म्हजें सर्वस्व म्हणून उतरांत वेळ करसून तेंत साबोन खावन आसा जाल्यार आमी तांचो इफेक्ट आमच्या जिवितांत आतां तिनी भागांनी पळोवंक मेळटा की ना मेळटा हळें मनांत आमी पयलें चिंतलें बरी चिंतिना आतां जिबेर पयलें उलयलें बरी उलयना आनी कुडीन ती आमकां पयलें कितें पुरा घडये काले पुरो जातलें तशें आतां जाल्लें दिसता की आमकां पयल्याच्या बरी ना वा कितें जालें जाल्यार ल्हान संगती आमी खंयचे घडणेंत करिना म्हणल्या बरी वा तें आमचे लागीं ती येनात म्हणयेत तशें म्हणयेत देखून सगळ्यांक कारण कितें गे म्हळ्यार मनीस खंयच्याकी उपकारना जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान म्हणून आमकां आतां कळ्ळें वय गे वय की न्ही होय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना वा म्हळ्यार म्हजें चिंता पळोवन हांवें कितें म्हजें सोमा म्हूण चिंतलें तें खंयच्याकी उपकारना म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें देखून हांवें तें पुरो सायडीक दवरलें आनी खंयचे मुखार हाडलें आतां देवाचे उतर देवाचे उतार खंयचेय एक कांय डाऊट आसल्यार बायबल उक्तो करून ते वेचेंगी वा एकल्याक फोन करून विचारचेंगी वा हांवें कालेंगी एक उतार अशें सांगता म्हूण चिंतलां तें खंय आसा म्हूण पळोवया वा हांवें सांगचें तें उतार करेक्ट तशेंच गी तितलें मात न्ही आतां रितीले कालें करतात एकच वर्षान न्ही कितले वर्षांत वचोन मुळाक वचोन म्हणल्या बरी ओटारे ताजो तो सार आसा पळय त्या उतराचो तो मेळाजे कित्याक म्हळ्यार मेळ्ळेल्या म्हाका कितें जालां म्हूण म्हाका कळलां देखून तुकाय मेळाजे ताकाय मेळाजे म्हूण एकच आशा वय गे वय कित्याक म्हळ्यार हे उतार मनशाच्या उतरा बरी न्ही म्हूण कळ्ळें आमकां मनशाच्या उतरा बरी न्ही पयलें आमी बायबल वाचूंक आसचो आनी तो आसा आमगेर आसा म्हणलें तो वडू तातूंत आमी समाधान तृप्ती जावन आसले आतां कितें जाता की म्हळ्यार कितें एक सांगल्या फुडलें काल जाता कोणी एकलो प्रिचर प्रीच करता जाल्यार तो एक रेफरन्स सांगता आनी आमकां कालें बगता बायबल उक्तो करून पळया म्हणून बगता की ना सय एक आसा गी ना गे पळया आनी आमकां तें पळयतना एक वर्ती दादोच काय बगता कित्याक म्हळ्यार वय ताणें सांगलें हांगा आसा कित्याक म्हळ्यार आतां आमचो देवूच आसा तें पवित्र पुस्तकांत वय की न्ही म्हळ्यार आमचो देव पवित्र पुस्तकांत आसा म्हळ्यार तो स्टँडर्ड दवरल्या कुठले तें आसा म्हणून न्ही तो यूज करतना आमचो देव आमचो थंय क्रियात्मक देव आमकां दिसता देव केरळे क्रियात्मक पूण म्हज्या जिवितांत केरळा तो क्रियात्मक जाता उतर वाचता उतार हांवें हातांत घेवन तोंडांत बायहाट सांगलें वा बुकांतलें काण वाचलें वा आनेकल्याक दिलें वा आनेकल्यान दिवचें आयकलें त्या उतरान मेतेर जावन आसतना देव म्हणजे तें क्रियात्मक तरान काम करचें म्हाका दिसता देखूनच आमी तें कालें म्हणटा हेब्रू 4:12 कालें म्हणटा देवाचें उतार जिवें आमचो देव कसो जिवो गे तशेंच देवाचें उतार केरळाय जिवेंत जिवाळ आनी देव कशें क्रियात्मक गे देवाचें उतार क्रियात्मक म्हळ्यार ते मेल्लें जीव करता जीवनांतल्या कडेन जीव दिता आवय मो जेजून तेंत केलें हांव आयलां जीव दिवंक बरो न्हू तुमच्या मापान जीव दिवंक म्हूण
ते मनीसाल्या देवान केल्ले आणि देवानी तेंत केल्ले जीव जीव जीवत आणि पवित्र आत्मोय तेंत करता काले जीव. आता केरळा देवान उजवाड जावं म्हणले तेळा ते आत्मिक संवसारांत असलो उजवाड ते फिजिकल वर्ल्डाक आयलो म्हळ्यार ते ते काम ते ते जाल्ले ज्याचे आयिल्ले पळयता येशे करता ते पवित्र आत्मो देखून सक्कडी देवाच्या उतरांत आसा. सक्कड देवाच्या उतरांत आसा देखून आमचो देव देवाच्या उतरांत आसा. आमचो देव देवाच्या उतारच आमचो देव जावन आसा. येदोळ आमकां तो कितें जावन आसलो एक बायबल एक बूक एक पवित्र बूक म्हणून आमी चिंतला कित्याक उरल्या बुका बरी आमी ताका ट्रीट करनातले जावं बरो इल्ले बऱ्या जाग्यार वा आपरूपे बडी धूळ पुसून म्हळ्यार एक पवित्र पुस्तक म्हणल्या खातीर तेंगी मर्याद दितेली हांव पूण खाली एक बूक जावन आसलो तो वय गी. होय. आता आमकां घाल जाला तो आता आमकां देव जेजू जाला. देव जाला पवित्र आत्मो जाला म्हळ्यार आमकां तो भारी एक मोगाचो बूक जाला वय गी. हा मग एक ते तांतो आसले कोणी सांगताना प्रीत करताना ऐकावया म्हणून दुसरे कोणी प्रीत करताना बुक तो करून पळवया म्हणून आणि थोडे सांगते आमकां काले उडास येताना अलेकडे आसा कोण ना म्हणून म्हाका एक पळोवन सोदया कट करेन आता. आता ते देखून काय म्हणतात ते जीव दिवस प्रेरक आत्मान मोनीस पंचाकी उपकार ना हांव तुमच्या लागी उलयला ते आत्मिक उतरांती जीव आत्मिक जीव दिवची देखून कीर्तन 34 एक उतर सांगता कीर्तन 34 वची जगी वय वास वास कितें म्हणटा ते चाका आणि पळया सुरेश्वरलो बरो ताका हा. शरण ती सुभागी. ओके काले म्हणटा चाका आणि पळया साका आनी सुरेश्वर पळया सोरेस्पूर कितलो बरो बरो म्हळ्यार आनी कडेन म्हळ्यार सोरेस्पूर कितलो स्वादीक गॉड म्हणून आयकला तुमी आयकोना गी असा कीर्तनात असा. वय तेंत ते ಎಂತ कीर्तन म्हणून हांव चिंता म्हळ्यार ते आनी एक वर्षान की काले कोणा तशें केला काय उरले काय म्हणटा म्हाका कळीत ना आनी कीर्तनांत आसा हे कीर्तनांत 34:8 वय आणि स्वादिक गॉड म्हणून आनी कडेन आसा म्हणटात की तुमी वय अंतू नी ते 34 अंदगी म्हण वय हे 34 वय हा अंतूच तर ಎಂತ ते स्वादिक गॉड म्हणून आनी खंयच्याक एक वर्षान काही आमच्या कोंकणी बायबलांत साकानी पळया सोरेस्पूर कितलो बरो म्हणून आसा वय मो वय तेंत दुसरे वर्षान आसात न्ही इंग्लीश वर्षान कोणा खंयच्याक एक वर्षानंत स्वादिक गॉड ते म्हळ्यार काले म्हणटात स्वीट ते ताजे बदलाक हांगा काले म्हण दिला बरो म्हण दिला म्हळ्यार आतां ते साकोन पळोवचे कशें सोम्याक आमी आतां साकचे कशें आतां बिर्याणी रांदली साकोन पळयली आनी नुस्तें गेलें साकोन मीठ पळयलें रे साकोन पळयलें रे म्हणटा वय गे आमी कित्याक आमकां कळटा तें गोड जालां गी चाप्पें जालां गी खार जालां गी तीख जालां गी आमटाण चड जालां गी आनी कितें जालां गी म्हणून वय गे साकोन पळयतना आतां न्ही तर सर्वेस्पराक आमी कशें साकोन पळोवचें त्याच्या उतराप्रमाणे उतरां मुखांतर म्हळ्यार देव म्हणटा ताजेंत एडवर्टायजमेंट दिता तुमी पळयलां न्ही गे ती एक पटी तें उसार तोंडान सत मानून पळया मागीर पळया तुमी ताजी टेस्ट म्हण वय की न्ही तें कोणें करीत आमी करीत हांवें करीत वय की न्ही ताका साकोन पळोवचें म्हळ्यार उतरांत हांव आसा ते तुमी केन्ना स्विकार करन सत मानून स्विकार करन जी येता तेळा काले जाता आमी ताका साकोन आतां पयलें आमी आसले हांव पयलें साकोन पळयल्लें गे उतर आमी पयल्या साकून पळयनातल्या पयलें पळयनातलें म्हण आमकां तें गोतूच नासलें तें जालें उतार आसा म्हणून गोतूनातलें म्हळ्यार चिंते एक आयटम आसत म्हूण गोतूनातलें आतां एका जेवणांत 12 आयटम आसल्यार खंयचेय आयटम पळयल्ले कुडले तुका तें बरें रुचीक आसा गोड आसा तीख आसा खार आसा म्हूण सांगूं जाता की न्ही साकोन पळयचे तशें पयलें आमी उतर वाचला जावं पुरो
कोणी सांगिल्ले पूण हांवें वैयक्तीक जावन खुद जावन साकोन पळोवना तें. साकोन म्हळ्यार तोंडान उसाचें जावंक पुरो, परतून परतून उडासा काडचें जावंक पुरो, तें सांगून तें काम करतलो गे हांव ना. ना न्ही गी. त्या सिस्टमाक आतां वचोवनातलो देखून साकोन पळोवनातलें. आतां काय केलें आमी टाकून पळयलें. साकोन पळयलें कुठले त्या उतरांचो इफेक्ट मध्ये दिवतना हांवें पळयला की ना. हय. हा कित्याक आतां कळ्ळें म्हाका सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड वा सर्वेस्पर कितलो बरो म्हणून. कशें उतार साकोन पळय. उतार म्हळ्यार देवूच जाल्ले न्ही. देवाक साकोन कशें पळोवचें. आमकां कळ्ळें की उतार साकोन पळोवचें वा उतार म्हजें करून घेवचें. उतार सत मानचें. उतार प्रमाणे एक कार्य करचें. संदेश ऐकून त्या प्रमाणे कार्य करचें. म्हळ्यार कशें ती रक्तस्रावाची घरा बसली ना. आंग उसरापणी जाल्यार बरी जातली म्हणून सांगून गेली तो आसले कडेन न्ही गी. तशें एक ऍक्शन कर्ण त्या उतरा प्रमाणे कर्ण साकोन पळयतना वय हें बरें आसा. तिने जेजू विशयान आयकल्लें म्हळ्यार काले म्हणून तो काले करता म्हणून आयकल्लें तिने. तो गुण करता सगळ्यांक हा ते आयकल्लें ते सांगला पळय. तिने जेजू विशयान आयकल्लें. काले म्हणून अशी कोबार तिका. पयलें तिने आयकोनातलें देखून ती 12 वर्सां तातूंत गेली तिची. आतां आयकल्लें तिने कालें केलें. तिने तोंडान सांगूंक सुरू केलें आनी ताका कालें कार्य करूंक घालें तें तिने केलें वय गे. कार्य घालें जेजू आहले कडेन तिका वचोंक घालें वय मो. आतां आमच्या जिवितांत तशें जेजूक फिजिकली मेळोंक आमकां ना. कित्याक तो खंय आसा उतरांत आसा. उतरांत उतार म्हजें कर्ण घेतना तें म्हजें तें कार्यरुपाक आयिल्लें. थोडे आमी कार्यरुपांत कर्णय करूंक घात. करूंक नात म्हणून न्ही. आतां आमी हेरांक दिया तुमकां दितले म्हणटना हांव उतारच सांगून आसा आनी दिवचे विशयीत वचना जाल्यार हांव ते उतार पाडले म्हणून जाताय. हांव ते उतार सांगूनच आसा सायबा म्हणून. पण चिंत्या एकलो खंयचें एक उदाहरण सांगचें. हेरांक दिया तुमकां दितले हालोवन दोलोवन बरोवन ओमतो जेवपान. तें सांगलें पूण तांतूं करणी करूंक आसा की ना हांवें. कली करणी हेरांक देवाचे उतर वय तें वाक्य हांव उतार सांगूनच आसा सायबा. म्हाका आतां बायपाट येता. लूक 6:38 बरयला म्हूण गोत्ता म्हळ्यार न्ही. तांतूं करणी करूंक हांवें वय मो. तशें हर एका उतरांत कितें करणी करूंक ती हांवें करूंक आसा. आतां जेजूचे गुण जाला म्हण हांवें करणी केले करूंक आसा. हांवें पातयेवंक येवंक आसा. हांव भलायकेवंत लोकां कडेन उलयता न्हय म्हणूंक आसा कसो आसा हांव आशिर्वादीत हांव समृद्ध हांव बरो आसा वय की न्ही. आनी त्या प्रमाणे करणी म्हणटना हांव बरो आसा म्हणून जेजूचे गुण जाला म्हणून बेड्डान न्हिदल्यार जाताय ना. ते ऍक्शन कालें म्हळ्यार तुवें मूव जावंक आसा. तें दाखयता हितून हांव हें उतार पातयला म्हणून वय की न्ही. हर एकाची करणी आसा. आशिर्वादांनी भरला म्हणल्यार ताका सपोज करस्पॉन्डिंग करणी काली म्हाका कांय उणें ना. म्हजे कडेन आतां दिवंकूच आसा. तुका आतां बगूंक पुरो म्हाका आतां कोणें दिवचें म्हणून जाल्यार तूं कालें करताय हें हांव पातयना. हांव कालें करता. आमकां एक एक ब्रदर सांगून आहलो ताका घर बांदूंक पयशे जाय आहले. ताका जाय आहले ताणें कालें केलें हेरांक दिलें. केरळ उतार मेळ्ळे पळय. आमचे केरळ चिंताप म्हाका आतां कोणें दिवचें म्हणून चिंताप. आतां त्या 2 पयशे काले तें विधवेची काणीक वय मो. करेक्ट पळोवंक गेल्यार कोणें तिका दिवचें आहलें. तिकाच दिवचें आहलें. पूण तिणें कालें केलें आसलें पुरा तें म्हणटात तें पोटाची फोडूच घाली म्हणटा तूं वय गी. आनी ती जी काणीक जेजूक मेसवली म्हणटना मागीर तिका मेळ्ळेलें प्रायज कितलें म्हणून सांगूंक जाता आमकां. ताजे उपरांत काल जालें म्हणून ना. जेजूक मेसवली म्हणटना जालें न्ही. ती कंप्लीट जाली तें. तिजो भावार्थान तिका संपूर्ण केलें तें. कशें रक्तस्रावाक ते संपूर्ण जाली संपूर्ण. तुज्या भावार्थान तुका गुण जाली मात न्ही. तूं संपूर्ण म्हळ्यार दुसऱ्या वर्शान अशें बरयलां युअर फेथ हॅज मेड यू होल म्हणून. म्हळ्यार कालें केलें संपूर्ण. काल त्या रक्तस्रावांतल्यान गुण जाली म्हण न्ही. तिजो तितलो बरो भावार्थ तिका हर एक उरलें सगळें तिका तातूंत मेळ्ळें. सल्वेशन मेळ्ळें. देखून एक उतार हांव कंप्लीट पातयतना ते म्हणजे कंप्लीट ताजें पॅकेज म्हाका मेळटा. कंप्लीट अर्दें कुरें न्ही. आनी दुभावान न्ही. आनी हेंय पातयता तेंय पातयता म्हणून न्ही. आसा तशें हांव पातयतना तें म्हजें तें काम जाल्लें हांव पळयतां. देखून हांगा किर्तन तेंच म्हणटा कालें तें
ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟು ಸಾಕ आनी पळया आता आम्ही सोम्याक साकोन पळयलो कसो हा सोमी स्वादिक गोड स्वादीक गोड म्हळ्यार इतले बरो गे आमकां पयले चिंध्या देवाक कशें मेळचें मेळोंक जाय जें म्हाका खंय मेळचें खंयचो जागो म्हणून वय आतां तशें बघता गे ना ना म्हाका एक देवाक दाखय सायबा म्हाका भारी आशा ताका मेळोंक तशें बघता गे आमकां कित्याक बघना देव आमच्या काळजांतच आसा काळजांतच आसा आनी उतरांत आसा म्हणून आमकां आतां कळ्ळें न्ही गे आता तुजे भितर आसा तो क्रिस्तूस तुज्या महिमेचो बरोवचो कशें कळ्ळें तुका उतरा मुखांतर उतरा मुखांत कळ्ळें देखून हरिये ताकी मूळ उतारच वय गे तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदिर कोणें अशें सांगलें जाल्यार आमी पयलें काय अशें कोणी अशें बेश्टें सांगता कोणा म्हण चिंतलें कोणा जावंक पुरो आतां पळयतना आमकां तो क्लू मेळ्ळा तें बायबलान बरयलें वय गे हांव उतारपाक येवचो जाल्यार म्हाका ऑपरेशन करून पळयलें गे पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा म्हणून ना पळयलें गे ना म्हळ्यार उतरान बरयलां म्हळ्यार तें आसात पवित्र मोदी तें आसा हांव ताजें मंदिर म्हळां देखून उतारत बेज हरियेकाकी उतारत बेज देखून ते उतार म्हळ्यार तेंत बेज तोत्त देव तांतू आसो जीव मोनीस खंयच्याकी उपकार ना देवान कितें केलां आनी तें कितें उतरांत आसा पळय तें मात्र आमकां जीव दिवचें आसलें कित्याक मनशाची चिंता देवाचे उतर म्हणटा म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्ही वा म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना न्हय म्हळ्यार कितलो की व्यत्यास आसा कशें अंतराळ आनी पृथ्वीचेर भितर अंतर आसा तशें देवाची चिन्ना आनी आमच्या चिन्ना मदें ताच्या वाटा आनी आमच्या वाटा मदें तितलें फरक आसा म्हणटा देवाचे उतर देखून पूण आतां आमी देवाच्या उतराक आयल्या उपरांत तें लागू जाता गे आमकां ना लागू जायना कित्याक म्हळ्यार आतां आमी देवाची चिंता फक्त आमचे करून घेता वय गी केला म्हूण सांगना हांव कर नासता म्हण येत वय गी देवाच्या उतराक येवच्या पयले तितले व्यत्यास आतां देवाचे उतार आमी घेताना आमचे ते आसले ते व्यत्यास देवाच्या चिन्ना आनी आमच्या चिन्ना मध्ये आसले व्यत्यास उणे जाता की ना उतराक येवच्या पयले व्यत्यास कितले आसलो मस्त आसलो आयल्या उपरांत आमी काले पळयता देवाची चिंता पुस मोजेन्स जाल्ले हांव पळयता कित्याक देवाचे उतार काले आसा देवाचे उतारच देवाचे वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड्स वर्ड इज गॉड्स विल म्हणटात काले म्हणटात ताजे उतारच ताजे खुशी वय ताजे उतारच ताची खुशी आनी ताचे उतारच ताची सकत कोणाची देवाची आतां रोमागर हांव 116 म्हण चिंता हांव 116 पळयल्यार आमकां कळटा काय देवाची सकत खंयची जाता ताच्या उतरांत आसा वय म्हळ्यार कोणाक तें सतमंतेल्यांक म्हळ्यार सकडांक न्ही उतर वाचूंक पुरो हांव वाचला म्हणूंक उतर वाचूंक पुरो हांव क्युरियोसिटींत म्हाका इल्लें वाचूं दे साहेब एक कुटी म्हण मुग दिते बायबल उतर वाचूंक पुरो हांव एक एक्टिविटी म्हणून कित्याक आज देवाचे उतर वाचूना आमगेर आतां वाचया आमगे सदां इतल्या वेळार हांव वाचता म्हणून आतां पूण उतर वाचूंक पुरो भावार्थान हांगा काले म्हणटा रोमन्स 116 हे सुवार्ते विशयांत हांव लजाना खंयचे सुवार्ता देवाचे उतर कित्याक सतमन जाल्या प्रति एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत ती पळय मू देवाची सकत तर खंयच्यात आसा देवाच्या उतरांत देवाच्या उतरांतच देवाची सकत आसा म्हळ्यार थंय उतर म्हजें घेतले करून घेतल्या वेळार म्हजे ते आसची सकत कोणाची जाता देवाची जाता देवाची सकत कित्याक दुसरी वाट ना पळय खंयी पळयल्यार आमी पळयता उतरच आनी तूं म्हळा सतमतलेल्या प्रति एकल्याक पयले जो देवा तशें हेरांकी तारण दितेली देवाची सकत तारण म्हळ्यार घालें वाचावी साल्वेशन न्ही गे म्हळ्यार तुका देवान दिल्लें सगळें अनुभव करूंक तुका एकच वाट खंयचें देवाचें उतर पळय गे म्हळ्यार तूं 100% तें सत म्हणटाना तुगे तें खंयचें ना म्हण कितले पर्संट रिजल्ट दिसता तुका 100% रिजल्ट मेळटा तें उतरांत तें उतर देव उलयल्लो तें उतर देव तें उतर देवा विशयांत वा जेजू विशयांत देखून तें
ताचे विशयांत देव तुका तूं उलयलो वा जेजू तूं उलयलो वा देवा विशयान जेजू विशयान आनी कोणें बरयलें ते सकट आमी ते भावार्थान सत मानून घेतलेल्या वेळार ते कितें उलयला देव वा त्या देवा विशयान जेजू विशयान कितें बरयलां तें म्हज्या जिवितान जाल्लें हांव पळयतां की ना खंडीत जावन पळयता आनी ती सकत हांव अनुभव करता आनी म्हजे मुखांत आनी कोण सतमानलेल्यांक हेरांक दितना तांचे तेय अनुभव करतात तर ही देवाची सकत म्हजे ते केन्नाय हांवें अनुभव करूंक कालें हांवें एकच वाट खंयची देवाच्या 1000 वाटो आनी एकच खंयचें उतरांत आसचें वय मरे उतरांत उतार सत मानून ते उतार म्हजें कन्न घेवन आनी दीस रात नियाळ त्या उतरांत हांव कालें मेतेर जावन आसतना उसारतना तोंडांत सत मानतना ती सकत हांव म्हजे थंय अनुभव करता ही सकत आनी ती देवाची सकत म्हणटा ताजे की व्हडली सकत दुसरी ना दुसरी सकत ना त्या वायटा कांय बेज म्हण आसा ना दुस्मानाचें कितेंय बोळ असल्यार हाच्या मुखार काय आसा कितें ना ते जाल्यार दावीद जाल्यार म्हणटा पळय हांव म्हळ्यार तो ताच्या सत्यान झुजोंक वचोना कोणाच्या सत्यान गेलो देवाच्या सत्यान ताणें पयलेंच सांगलां ताका फायट करच्या पयलेंच हांव तुका कितें तुजें मोढें सुकण्यांक काण जावन दितलो म्हणल्यार बरें वय की न्ही कोणाचें गोलियाताचें आतां फिजिकली पळयतना दावीद आनी ताका पळयतना एकतल्याक आहलें कितें ना ना गोलियात खंय दावीद खंय वय न्ही गे म्हळ्यार आमी ताजें पिक्चर आतां पळोवचें म्हण न्ही आमकां कळटा ते दावीद तांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी की 7 जाणां भुरग्यां पैकी की तो एक निमाणो जावन इल्लो ल्हानूच आसलो म्हण चिंता फिजिकली पूण हांगा तो झुजलो खंयच्या सत्यान देवाच्या सत्यान देवाचे आनी तूं म्हणटा पयलेंत देखून तो हांव कितें सोण्या म्हण चिंतलाय गे तूं अशें आयलाय म्हाका म्हणजे ताका सुचोवंक म्हणून गोलियात हाका सवाल घालता कितें गे वय गे ते कितें जावन म्हळ्यार आमकां तांतून स्पश्ट कळटा गे तुजी सकत देवाची जाल्यार ते उतार म्हणले हाते तुजे लागीं आसतना तुजें फिजिकली खंयचेय ते हाका येना विशय येना ते देखून ते आमी म्हणलेलें जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना आतां देखून मनशान ताच्या बळांनी झुजयेत ताची जाण ती काय काणगोन जियेवेत पूण बाळूवचें खंयचें कोण देवाच्या उतरांचेर पातयेवन ते सकत ती तालवार काडून जियेता जिखता कोण ताच्या सत्यान झुजचो ताच्या जाणवेन जियोवचो तो जिखता की वा देवाच्या उतराच्या सत्यान उलोवचो आनी झुजचो जिखता देवाच्या सत्यान देवाच्या उलोवंक उतरान वय उलोवचो खंयच्यान ती एक झुजो की देवाचे उतार वायटाचेर जैत व्हरूंक की देवाचे उतार ग्रेस म्हळ्यार एक समृद्धीन भरलेलें जिवीत जियोवंक देवाचे उतार पिडे वयर जैत व्हरूंक देवाचे उतार मोगान जियोवंक देवाचे उतार हर एकाकी देवाचेंच उतार दुसरें आनी एक ऑप्शन ना ते ताका संबंध जावन कितें देवाच्या उतरान बरयलां तेंच हातेर शिवाय आनी एक आसा म्हणून जायना देखून जेजू म्हणलें हांवूच वाट सत आनी जिवीत कितें म्हळ्यार हांव एक वाट न्ही मस्त वाटो आहा तांतली एक वाट न्ही हांव सतां जायतें आहा तांतूं हांव एक सत न्ही जिवीत जायते रितीन मेळटा पूण तांतूं हांवूय एक जिवीत दितो न्ही हांवूच आय एम द पळय गी म्हळ्यार तेंत जेजून कितें दिलां आनी देवान खंयच्या उद्देशान जेजूक धाडुल्लो आनी ताच्या विशयान कितें बरोवन घालां कितें रेवलेशन उगडापण सांग जालें पावलो जालें पेद्रो जावं जुवांव जावं कितें कोणेय जावं ताणें कितें त्या जेजू विशयान तें सांगलें उतार खंयचेय तें हें एक उतार कार्यरुपाक आयिल्लें कोणेय पळोवना हें एक जावचें न्ही म्हूण कोणें सांगलें आसा गी ना बिलकुल ना सत मानलेले हर एकल्याक तारण दिवंक शकता ती देवाची सकत एकलो म्हणूंक हांव सत मानल्यार म्हजें तें जावना म्हणून बिलकुल ना एक तो फोट उलयता पूण तो तशें सांगतलो फोट उलयता शिवाय तें जावना म्हणलें ते विशय न्ही एक ताका सारकें समजोना तें कित्याक म्हणल्यार जावचें तें कितें बरयलां तें जावंकूता आनी जालांच जाल्यान देवाची सकत ते उतार म्हणल्यार हातेर काडून आसल्याक
ते अनुभव करूंक काले कच्छान कांय दुबावना यें जाता गी साईबा जायना गी साईबा म्हणले विषय ना देखून त्या कोणाक समार्याच्या स्त्रियेकी जेजून म्हणलें काले तें हांव दिता तें उदक तूं पियेताय जाल्यार तुका ताण ताण लागची ना. लागची ना पहिले काले म्हणाले ती बाय आमकां आमच्या पुर्वजा जाकोबान दिल्ली ताच्या परा सोडलो गी तूं तें गी हें गी म्हणाले वय गी ते खंयचे जुवो सोंजेल चवथो अध्याय ते जॉन 4 म्हळ्यार जॉन 4 अन्ने कितें जॉन 4:30 जॉन 4 अंत 13 इदेन बुकें सोना वय. 13 अंत गे बळे नाही होय 13 ते दुआ वय. 13 पळे जेजून जाप दिली हा हे उदक हर एकलो परत्यान ताण येता पूण हा हांव तें उदक पियेता तो परत्यान केदीन ताण येवचो ना हा हांव होय ताका गे दिता ताचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळोन वळटलें म्हळ्यार संवसाराचें कितेंय आसा तें आमकां अशें समजयत अर्थ मस्सो आसा ताका संवसाराचें कशेंय आसा तें जाल्यार आमकां तें परतून पळय गी एका रितीन सांगूंक जाल्यार एका समस्येक आमी संवसारी रितीन सॉल्व करूंक पळयत वय गी आतां चिंतया अशें म्हण चिंतया आतां एकलो शिराप आसा म्हणून मस्त कडेन वचून कोणाक आपोवन काडय म्हणून ताका इल्लें टेम्पररी सॅटिस्फॅक्शन मेळना म्हण न्ही वय की न्ही तो ब्रदर आयलो मागणें करून गेलो ते एक बेश्टेन म्हणल्यार बरें सैतान ताका एक काले करता एक मनाक समाधान मेळचे बरी करता म्हळ्यार एक नाटक बेश्टें ते येवन गेले न्ही गे म्हण तितलें एक्चुअली ते मुळात हांव गेला गे तो विशय ना असो ना कित्याक वचोना हांगा शिरापत हांव सोडयला म्हणलें सत घरांत 3:13 बरयल्लें तें सत मानून घेतल्या शिवाय ते वचोंक साद आसाय तांकां तें गोत्तूच ना गोत्तूच ना तर ते कोण ब्रदर येवन गेले जाल्यार ते ते विशय वचोंक साद आसाय ते चिंताप तिजें ना कितें वताचें फाल्यां परतून आनीकय व्हडल्या मापान तिका ते येतालें दिसता कित्याक म्हण हांगा मूळ वचोना म्हळ्यार आमी अशें समजयत संवसार खंयच्या रितीन तुका सोल्युशन दिता जाल्यार तें तुका परत्यान टेम्पररी समस्या जालें तें टेम्पररी टेम्पररी परतून तूं त्या समस्येंत आसाय तुका ते परतून ताण लागता म्हणल्यार बरें अशें म्हणयत आनी पूण जेजून दिल्लें खंयचेंय जाल्यार काले तुजी थान भगता मात न्ही आनी हेरांची थान बगोवंक तुका काले तुजें तावन उमाळून वळतात जरी वळटा वय गी देखून जेजून म्हणलें हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक खंयच्या मापान बरोवन ओमतोंच्या बापान ओमतोच्या मापान देखून ते आतां फकत आसा उतरांत म्हाका जेजू जाय ताणें दिल्लें जिवीत जाय उतार एक सोडून उरल्या रितीन जायते म्हळ्यार जाताय देवाचे उतार सोडून दुसऱ्याच रितीन म्हाका जायचे म्हळ्यार जाताय ना ना कित्याक वाटच ना दुसरी वाटच ना एकच वाट देखून म्हाका उतार सांगूंक नाका उतार पुरो तुमच्या सायडीन दवरा म्हाका जेजून केल्लें पुरो दिया पळया म्हळ्यार जायना कोणेय दिवंक जायना तें जाता गे बिलकुल जायना एकच वाट आतां तो आसो उतार आनी तें सत मानचें तेन्ना देवाची सकत मजें तें काम करता आनी त्या सत्या मुखार खंयचीय वायट सकत कितेंय करूंक शकना देखून म्हाका देवाची सकत मजें तें आसा जाल्यार हांवें कांय तालवार आनी कालें काडूंक वचोंक जायना कित्याक म्हळ्यार हे देवाचे उतारच 2 दारेची तालवार आनी ते 2 कोरिंथियन्स म्हाका दिसता 10th चॅप्टरान कोणा बरयला आमची हातेरां ह्या संवसाराची न्ही बगार ते घालें ते बुरूज आनी पुरो कोसळून घालचे म्हळ्यार ते देवाचे उतारच आमचे हातेर जावन आसा संवसार कितें तालवार बंदूक काण्यात पूण आमकां ते हातेर न्ही आमी केवल
खंयच्या नामनाचे गुडे दोंगर पर्वत असल्यार उतरांनी कालें करूंक जाता ते कोसळून पडटा नाश करूंक जाता. सो गुडे दोंगर म्हळ्यार सामस्य म्हणले ते दोंगर, खंयचे उतार म्हणले हातेर घेवन देखून कितें म्हणटात म्हळ्यार मनीस खंयच्याकी उपकाराना जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. हांव तुमचे लागीं उलयलां उतरां ती आत्मीक जीव दिवची वा आत्मो स्पिरीट अँड लायफ तांचो असो जीव खंयच्या देवाच्या उतरां देखून आमी देवा कितली म्हळ्यार एक देवा तुजे उतार म्हाका दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. देवा तुजे उतरांचेर एक म्हाका एक कितें तुजे उतरांची एक बूक म्हाका तुवें दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरांची एक थान म्हाका दिल्ल्याक म्हळ्यार हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक जेजू हांगा म्हणटा कोण काले म्हणटा आमचे 35 जॉन 6:35 म्हण चिंता हांव जेजून सांगा जॉन 6:35 तावन पळय सत्संग कसो काय हा होय जेजून तांकां सांगलें काले म्हणून हा हा हांवूच तो जिवीत उंडो म्हजे सरची केदीन बुक येवचो ना म्हाका सत्ता तो केदीन तान येवचो ना. वय मो ते सामार्याच्या स्त्रियेक काले म्हळें हांव दिता ते उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका आदी मुखार तान वचचें वय हांगा पोत्तून म्हणटा हांव जिवीत असो उंडो म्हळ्यार ते सासणीक जिविताचें खाणच जेजू आनी ते उतारच म्हज्या खाण तें हांवें खावन म्हळ्यार आमी थोडे फावटी तूं इल्लेशें हें करचें पडटा थोडे फावटी आमी येवकारिस्त म्हण चिंता न्ही म्हण हांव सांगना येवकारिस्त आत्म्याचें खाण पूण आमी देवाचे उतर आत्म्याचें खाण आत्म्याचें खाण देखून चड आमकां देवाचे उतर चड गरज वय की न्ही चड गरज कित्याक वय म्हळ्यार आमकां उंडो म्हणटाना थोडे फावटी आमी लिटरली खाण उंडो जाल्यार तें न्ही गे कालें म्हणजे खावचेंच जाय तें उतार कशें उंडो जावचें म्हण वय गे म्हज्या उडासाक आमळान देखून आमी ते खावचें येवन खंडीत तें आमकां दिसता उंडो जाल्यार तें एक्चुअली जेजूचें मास वय मो तें उतरांत बोर येयल्ल्यान तें आमी तें उतर फात येयल्ल्या वेळार तें म्हाका मास जावन मेळटा वय की न्ही वय ती म्हज्या भावाच्या चरित्र अंदून आसा भावाच्या चरित्र अंदून आसा देखून आनी एक जेजू म्हणटा मॅथ्यू 4:4 म्हण चिंता मनीस उंड्या वरवीं मात जियेना बकार सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांत हांव तो जियेता वय मो तांतूय आमकां स्पश्ट कळटा उतार कितलें गरजेचें म्हणून म्हळ्यार तो उंडो येवकारीच उंडो न्ही तो तें संवसाराच्या कारणा वयच्यान उलयल्लो तो वय मो कित्याक फातर आसले उंडे कर म्हणल्या वेळार देखून तें हांगा जेजून म्हळां मनीस जियेता सर्वेस्पराच्या तोंडा वय गे 4:4 न्ही तें वय वय पयली थाळ न्ही तूं देवा सोबत वय जाल्यार फातर उंडे कर मनीस उंड्या वरवीं मात जियेना सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान तांतूय उतार देवा जेजून स्पश्ट दामून सांगला गे उतार कितले म्हणून वय मो मागीर उरल्या 2 थाळी न्ही की तो पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां म्हणालो तें न्ही गे म्हळ्यार उतार कितें सांगता देवाचे उतार तांतू तें कोणेय चेंज करूंक जायना ताच्या मुखार सैताना तुजें खंयचेंय चलना म्हणल्या बरी आमच्या जिवितांत आदाम विधेय जावन सैतानाक रीग मेळ्ळी आतां ताचे जैत जेजून कुसार मरून आमचे पातकाचो स्वभाव काडलो आनी पातकाचें बोगसाणें दिवन आमकां संपूर्ण कालें केला ताणें आतां नवी रचना केल्या आतां त्या आदामांत आयिल्ल्या खंयच्याकी आमचेर अधिकार ना आनी ताका तशें जावंक कारण केल्ल्या दुस्मानाक आमचेर कसलोच अधिकार ना केदळा जेजून कितें आमचे खातीर केल्लें सांगता आमी घट्ट धरता सत मानून उसारता तेन्ना आमी काय जाता तें प्रेरकात्म्यान जीव दिवचो प्रेरकात्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना मनशाचेर बंदून रावनासतना तांच्या उतरांक कान दिवन ते सत म्हणपाक येनासतना कोणे मनशान उलयल्ले पातयेवन देवाच्या उतरांत बरयलां गिना म्हण पळयनासतना ओड्डारे आमी दोळे धांपोवन
आम्ही पातयेवंकू वसनातल्या वेळार आम्ही काल जाता देवाच्या हा उतरापासून जैते वंतु जिवीत जियेत. हर एक क्षेत्रात जिवंक आमकां साध्य जाता हे प्रोसेस हर एका दिसाचे म्हणल्या बरी हर एका दिसाचे एका दिसाचे म्हणणे आणि हातूंत हांव जाणटे हांव जाला आमी जाल्या म्हणणे आमी दिसान दीस काले करूंक हातूंत वाडोवंक लाईफ लॉंग प्रोसेस हे लाईफ लॉंग प्रोसेस उतार घेवचे मौन बदलूचे उतार घेवचे मौन बदलूचे उतार घेवचे मौन बदलूचे उतार घेवचे आमचे उतार बदलूचे उतार घेवचे चिंता बदलूचे होय की न्ही उतार घेवचे आनी पेल्याक वांडचे होय की न्ही हे चड आनी चड आमी काले करूंक मेथर जावंक आसा वेळ कोसूंक आसा तेन्ना आमच्या ते एक आमचे यंत्र जाता काले म्हणटा आमी आमचे नेचर वा आमची सवयीक पडटा आमकां होय की न्ही पयले काले की सवयीक पडुल्ले आतां काले खंयचे बरें म्हूण कळ्ळे उपरांत ते तातूंत वेळ कसिताना ते आमच्या सवयेर आमकां सवयेचें जाता देखून देवाक अर्घ आमी दिवया आनी कितल्योगी संगती कितल्योश्यो संगती आमी जाणा जावंक आसात आनी जायत्यो संगती कळीत जाल्यात आनी थोड्यांनी दीस रात वेळ कसून जायत्यो संगती कळीत जाल्यात आमकां थोड्यो कळीत जाल्यात आनी चड आनी चड उतरा विशयान इल्लेशें थोडे फावटी इल्लेशें काले म्हणटात डिस्कशन म्हळ्यार बऱ्या खातीर डिस्कशन जावंक पुरो सवालां विचारचे मुखांत जावंक पुरो पळय गी सवालां विचारल्यार बरें गी पाड पळय तातूंत वाडटा आमी वय की न्ही पळय सवालां उदेजे आमकां सवालच ना म्हळ्यार जायना देखून हे सवाल विचारीचे म्हळ्यार न्ही बकार हे उतर अशें म्हणटा हाजे अर्थ कितें जावयेत हांवें म्हाकाच विचारचें वा पवित्र आत्म्याक मागचें पवित्र आत्म्या म्हाका जिवा अर्थ समजय आमकां वा शिकचे देवाला खातीर शिकचे खातीर वय वय तेंत म्हळें शिक्षण थोड्या फावटी एकल्यान विचारलेले सवाल ताका मेळलेली जाप मस्त जाणा उपकारता वय की न्ही पळय ताणें विचारूं ना जावं बरो तो म्हणटा भारी बरें जालें आनी एक सवाल विचारले म्हाकाय मेळ्ळें शिकोवंक पळय की न्ही विचारलें कोणेंगी जाप मेळ्ळी मेळटना म्हाकाय फायदो जालो म्हणल्या बरी देखून देवाच्या उतरा विशयान सवालां येवच्यांत कांय हें ना आयलें इतलें बरेंत आनी तातूंत म्हाकाय बरें हेरांकय बरें आनी सवालां विचारन तें म्हाका फेथान ग्रो जावंक उपकारा पडूंक बेश्टेंत खाली नॉलेज हें करूंक न्ही एक्वायर करूंक वा एक हांवें एक सवाल विचारले म्हणल्याक म्हूण न्ही पूण हें तातूंत म्हज्या फेथान ग्रो जावंक म्हाका आदार जावचे खातीर देखून देवाक अर्घां दिवया आनी तें जावन हें उतार देवाचें उतार म्हणलें बळोत हातेर आमकां देवान दिल्ल्याक अर्घां दिवया आनी ती आत्मीक आनी जीव दिवची स्पिरीट एंड लायफ उतार जिवीत दिवचें उतार देखून हांवें म्हणटा तें गीत म्हाका बारीक कुशीत जावचें म्हळ्यार उतरा प्रमाणे आसा काले म्हणटा तें सौम्या तुजें उतर जिवीत दिता जिविता जिविता वाट मोजी उजवाडयता धैर्य दिता बोळ दिता सदांच बाळता जिवीत मोजे सुफोळ करता सौम्या तुझे उतर जिवीत दिता जिविता वाट मोजी उजवाडयता धैर्य दिता बोळ दिता सदांच बाळता जिवीत मोजे सुफोळ करता उलय सौम्या उलय ऐका आता साकोर न्ही म्हळ्यार उलय म्हळ्यार जेजू उतरा मुखांत आमच्या लागीं उतरा मुखांत आमच्या लागीं उलयता देखून तो म्हणटा हांव उलयतें तुजे लागीं उतरा मुखांत म्हणून
देखून थोड्या पुटी आम्ही उलय उलय म्हणून तो कितले उलयला रे हांव म्हाका काले कितले उलयले रे हांव गणनेंत करिना काली गायचे म्हणल्यार गांवन तशें रावूंक साद आसा आनी समजातले काले जाता म्हळ्यार ह्या उतरां मुखान जेजून म्हजे लागीं उलयला म्हण म्हाका बोगाचे वाचले उपरांत वय की एक उतार आयकले हांवें वाचलें आतां जेजू म्हजे लागीं उलयलो म्हण म्हाका बोगस जायी कित्याक जेजू कशें उलयता आमचे लागीं ताच्या उतरां देव कशें उलयता आमचे लागीं ताच्या उतरां मुखान रे आनी आमकां तें समजोवंक आदार कोण दिता आमचे तें असो पवित्र आत्मो अशें देवाचे उतर जिवीत दिता जिविताची वाट उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता आनी थोड्या तेंपाक न्ही सदांच सुबाळटा आनी जिवीत म्हणजे फळां बरीत करता सुफळ करता फळां बरीत करता फळ दिवचे उच्चत असले फळ दिवचे असले जिवीत म्हणजे करता ह्या उतराक देवान आपल्या उतरां मुखांत ताचो मोग ताचो जीव ताचे सर्वस्व आमकां दिल्ल्या खातीर ताका जावं अर्गां होय कोणा काय सांगूंक आसला सांगचें वा संपोवचें येस प्रेज गॉड कोणाक डिस्टर्ब न्ही आसल्या संगीत या कोणाक कितें सांगूंक आसा शिकोवणा विशयांत विचारयात प्रेज गॉड प्रेज गॉड तुमी सांगल्या मनीस खंयच्याय उपकाराना आमी उतरास आत्मो आनी जिवीत म्हणटा ओके तर आमच्या एका समस्याक पर्याय जिवीत जाय जाल्यार उतरांतच आसा री एक उतरांत आसा जिवीत म्हणटा आत्मो आनी जिवीत तो आत्मो समजा देवाचे उतार एक आत्मो स्पिरीट स्पिरीट पळय आतां उलोवचे उतर आयकता आमकां दोळ्याक दिसनाटल्या पुरो स्पिरीट म्हणया आत्मो तो आत्मो वचून खरी एक आमच्या जिवितांत कितें आत्मीक आसा आमच्या दोळ्या मुखार आत्मो आनी जिवीत तरी एक जिवीत त्या उतरां मरिफात आत्मीक उतरां मरिफात मेळटा आनी एक म्हळ्यार सोल्युशन आत्मीक उतरां मध्ये केल्लो तो सावंड न्ही एक आवाज आतां इवन हो आवाज आमकां कळीत आसा आतां उलोवचे आमकां भास एकामेकाक समजता आतां भासाचे त्यांनी एक भास पूण आमकां समजना तो एक आवाज सेम आवाज बट ताका एक अर्थ आसा ते पवित्र आत्म्याक कळीत आसता ताका संदेश घालता ते काम करता ही आतां भास आमकां कळ्ळ्या वरवीं एकामेकाक आमी पयल्यासून शिकले आमकां कळीत आसता आत्म्यांत मागचे पुरा आमकां कळीत आसना पूण ताका एक अर्थ आसा खंडीत खंडीत ती भासूत आत्म्याची वय वय आतां पळय पयल्या मनीस चायनीज या जपानीज उलय आमकां समजना पूण तांकां समजता आमकां तो एक आवाज मात आवाज देवाचे उतारी आत्मो जावन आसा आमकां आवाज आमी दिता त्या आवाजा वरवीं आत्मीक संसार एक्टिवेट जाता आनी कितें आत्मीक आसा आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळोवंक शकता एक्झॅक्टली प्रेज गॉड प्रेज गॉड येस आनी कोणी नात गी ओके कोणी करतात तर कोणी ना अर्घा मागणे निमाणे बापाचे पुत्राचे पवित्र बाप्पा आयच्या दिसा ह्या जागा मरिफात ಇವತ್ತಿ सतात्र आमकां उगडापे केल्या आमी तुका अर्घां दिता पळय बाबा पवित्र शक्तीन तुवें आमकां शिकयलें मनीस खंयच्या की उपकाराना पूण हांवें उलयला उतरास आत्मो आनी जिवी जावन आसा हरी एक तुज्या आत्म्या मरिफात आनी तुज्या उतरां मरिफात जावन आसा त्या देखून
आमगे सड आणि सड वेळ आत्मो जावन असल्या त्या उतरां सांगाता वेळ कसून आमच्या जिवितांत काही पर उणेपण आसा काही पर सारखे करूंक आसा अरी एक पवित्र म्हणजे सत्यन आमकां उगडापे केल्ल्याक आनी कुमक केल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता अशें सड आनी सड वेळ उतरांत कसून तुवें बसयले ते बरोवन आमचे जिवीत आमी अनुभव करून हेरांकी देवंक फाव केल्ल्या अर्घां दिता अशें रियेकल्यांनी तुजे ते येवन तुजो मोग अनुभव करून तुझ्या नावाक महिमा दिवंक मागता हे मागणें करता तुझ्या पुत्रा जेजू क्रिस्त मरी फात Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. Amen. प्रेज गॉड Praise Praise God. God. Thank you, brother. Thank you, Father. थँक यू Thank फादर you. Thank you, Thank you. brother. Thank you, Father. Thank you, brother. Thank you, Thank you sisters. all. येस Thank you, Father. Thank you, Thanks brother. to you, brother. Thank you. Thank you very much, sisters and brother. फाल्यां आमची एका दिसाची रितीर आसा शुक्रारा सकाळी 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर आसतली त्या देखून फाल्यां राती झूम आसचें ना आनी परवा सोनवारा टांगसांनी रोरींग आसतलें आनी 24th जावन आमची 4 दिसाची रितीर सुरू जाता ओके प्रेज गॉड समेस्तान थँक्यू Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, Thank brother. you. Praise God. Thank you. Praise God. Praise God.